इसायास प्रवादी आपल्या पुस्तकांत हो संदेश ही उतरां आमकां वाचूंक मेवता. काळोखांत चलतल्या लोकांक देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो म्हूण बाकीत कोत्ता. त्या काळार कसल्याय काळोखांत लोक चलतलो काय? देवाचें शार 2 राज्यांनी वांटलोलें. इस्रायल उत्तमचें राज आनी जुदा दक्षिणेचें राज. पयले सुवातेर इस्रायलान उत्तरेक असिरियेन आक्रमण केल्ल्यान ती आपल्या जिवितांत कोश्ट दुमाळो अणभवून काळोखांत आसलोली. दुसऱ्या वाटेन आहाज जुद्याचो दक्षिणेक राजा देवाच्या कायद्या आड जियेतालो. देवाचें मंदीर बोश्टावन कुड्ड्या देवाक भोवजून आनी आपल्या काशा पुताक लेगीत लासून आपल्या आनी पोरजेच्या जिवितांत पातकाचो काळोख हाडलोलो. असले परिस्थितींत इसायास प्रवादीक काळोख हाडटल्या आहाज राजाक सोर करून उजवाड हाडटलो राजा जल्मूंचो आसा म्हूण बाकीत कोत्ता. सांत पावलू तिताक संदेश दिता. तीत पावलू वरवीं क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन ताचो लागशिल्लो सांगाती जाल्लो. ह्या पासत सांत पावलू ताका क्रेताचे पवित्र सभेची जबाबदारी दिवन आपूण फुडें वेता. पूण क्रेतांत रावतलो लोक आळशी, फोटकिरी आनी हेर वायट संवयांनी जियेतालीं. तशेंच खोट्यो शिकोवण्यो थंय पसरताल्यो. असले परिस्थितींत सांत पावलू ह्या अवघडायांक फुडो करूंक आपले चिटींतल्यान बुद्ध दिता. जेजून आपले काकलुतीन वो जल्मान आमकां सोडवणेची दारां उक्तीं केल्यांत, पूण आमी ही सोडवण जोडून घेवंक वावरूंक जाय म्हूण सांगता. जेजू आयलो, जेजू येता आनी जेजू येतलो ह्या 3 काळांचे नदर घालून आमच्या जिविताक अक्षरांत सुरू जातले 3 संदेश घेवया. पयले सुवातेर जेजू आयलो काळोख नपयत करूंक. जेजूच्या जल्मान आदाम एवे वरवीं भितर सरलेलो पातकाचो काळोख नाताक जालो आनी आमकां नव्या जिविताची दारां उक्तीं जालीं. जेजू दिसाचो न्हय पूण रातचो जल्मून काळोखांत उजवाड कसो आयलो. आमच्या बावतिजमा दिसा मूळ पातकाक मरून आमचे भितर जेजूचो उजवाड जल्मलो. पूण पातका वरवीं आमी पोत्तून काळोखाक आमच्या जिवितांत येवकार दिता. असल्या जिवितांतले खंयचे पातक म्हाका पोत्तून जेजूचो उजवाड घेवंक आडायता गाय? दुसऱ्या सुवातेर जेजू येता काळजांत जल्मूंक. आयच्या दिसा जेजू आमच्या काळजांत जल्मूंक आशेता. जेजूच्या जल्माक जायत्यो वस्तू आमी केल्यात, देखीक गोठो, कुसवार, नवे कपडे, डेकोरेशन आदी. तशेंच आनिकूय ह्या दिसांनी जायत्यो कार्यावळी आमी कोत्तल्यो, जावं स्पर्धा, खेळ, नाच, नाटकुलीं आदी. हें सगळें कोत्ताना नातालांचो मुख्य हेतू विसरचो न्हय. जेजूक आमच्या काळजांत दवरून नातालां समारंभया, नाजाल्यार सगळे ओमत्या कळशार उदक. तिसऱ्या सुवातेर जेजूच्या येण्याक कोरण्यांनी तयार रावया. जेजून आदवा भाशेन व्हडलो मनीस जावन ह्या संवसारांत येवंक जातालें, पूण बाळक कसो जल्मून पूर्णपणी मनशाचें आनी असोक्तायेचें सैम घेतलें. देव जावन मनीस कसो आमचे मदें येवन आपल्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान बापाचो मोग मनीसकुळाक उक्तो केलो. असोक्त आसतना लेगीत आमी कशे भाशेन सोडवून जोडूंक जाता तें जेजू दाखयता. तर जेजू भाशेन आमच्या कोरण्यांतल्यान सासनीक सुखाक तयार रावंक दुसऱ्या वाचपान जसो सांत पावल सूचना दिता. आशा सोडून उदारपणान दुसऱ्यांक कुशालकाय हाडूंक आपयता. तर देवाच्या आनी पेल्याच्या संबंदान जियेतोलें क्रिस्ती जिवीत संतोसान जिवंक आनी शिंपणावंक हे मिसाचे समारंभणेंत देवाचो आदार आमकां मागुया.